तुमकां सदांच आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज आंकवार मारेच्या रुजार सायबिणच्या बरोवले दिसा तुमी संतोश करीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या आंकवार मारेचे मजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आनी चड पृथ्वीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांच आसूं. भाशेन आमी देवा दिवपासनान खेळटा. आमचे फिरगोजऱ्या 2 वर्सां बसतात आनी हे फिरगोज वाडटाय चोडटाय पळोवन आमकां उर्बा येता. आज आमचे पात्रोन विजय सभेचे बरोबर समोर उमता आनी परबे समयार कोण भाशेन परमाशाची आवय ती जाली जेजूक आनी ती आतां पवित्र सभेक कोण भाशेन परमाशान फुडें वचूंक गोठाय बळयता हे आमी ह्या नव्यान याडलां. तो आज दिसा आमची देवाची फिरगोजकारां खुशाल आनी ताची खुशालकाय आमी उपोट पडयल्या. तांच्या समोरवण्यांनी नव्यानाच्या दिसांनी आनी वावरान सेवा धर्मान कोण भाशेन ताणें उर्बेन उमेदीन वावर केला. तांकां सगळ्यांक वाचतना ताजो आशिर्वाद मागता आनी परत सगळे आमच्या गांवचेर बरेंपण हाडूं. पियेस आसा, जाणटे आसा, पोटेसनां उत्तात, गोश्टवती वार करतात, तांकां सगळ्यांक देवा रातचें सांबाळची. सो सगळ्यांक परब बरी आनी खुशाल मेळटा.